हे पळय जाल्यार कितें जाता न्हू गो दिल गार्डन गार्डन हा मातशें बस स्टॉपाचेर सोड जाल्यार तो आयकना जालो स्टाइल में आने का स्टाइल में Yes, my bro. हाय गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. आणि गायज तुमकां सगळ्यांक महाशिवरात्रीची हार्दिक शुभेच्छा. आणि आम्ही आता इतल्या वताची वयता देवळान. हांव आनी मनीषा आमचे कडेन गाडी ना. मनीषान आपणाच्या भावाक सांगलें आमकां मातशें बस स्टॉपाचेर सोड जाल्यार तो आयकना जालो. आनी अवी तर घरा कडेन ना. अवी सेपरेट दूध घालपाक गेला आनी हांव वयता दुसऱ्या देवळान न्हू गो. आनीक जायना आमकां चलपाक. और देखो आगे रास्ता देखो अबय ना और चढ़ना हांगा पळयात कहो है क्या हुआ नहीं चढ़ा हमने ही पळय चडाव हा केदी व्हडली चडाव हा पयला. आमकां आनीक 2 किलोमीटर चलत वचपाक जाय हांगाचे आनी इतले वताचे कडक वत पडला. थक गये. आता वयता आसतना एक उदकाची बाटली घेवया. मागीर आमकां आनीक चलोंक जाय बसींतल्यान देंवोन. त्या भायर आतां आमकां वचोन बसीक रावोंक जाय. वाह बस मिलेगी कि नहीं? दवरता हांव नहीं आतां. मिली बस तो हम चल के जाएंगे. हय चल आतां त्या मेरेन हांव म्हाजो फोन घालता बॅगान. कडक कडक वत आहा फोन तापतलो आनी बॅटरी लो जातली. सो गायज फायनली आमी बस स्टॉपाचेर पावलेले आसा आनी अर्दे वर जालें आमी हांगासर बसीक रावल्या. आनी आमकां बसूच ना केन्ना येतली गो बस. हमारा मोहे मोहे आमचे मोये मोये पळयता आनी आमी इतले लेट पावोन देवूच बंद जाला न्हू. हाँ मागीर कितें करपाचें. आज दिन भर चालू रहेगा. दीसभर चालू आसतलें. मम्मी बोली थी मैं रात को जाऊंगी. पळोवया आतां केन्ना येता ती. तुजो भावूय येयना आजून. हाँ आता तो हम लोग उससे ही छुड़वा लेते. हय आनी वयल्यान इतलें वत आसा आनी सांगू शकना. वाज हरशी अर्दे वर जाली 2 हरशी बस आसता. आतां 2 जाण गेल्लेली आसा आनी 2:30 जाल्या न्हू. देखो अपना गाड़ी में देखो हें आनी कितें आवय हेका लायटी मुगो पेट्टा. बंद हो गया. क्या मेरा घड़ी ऐसा सेम मगन के पास है. पर मगन का नहीं है वो पुष्पा का है. वो चुरा चुरा के पहनता है. उसको कुछ दिलाया ही नहीं बेचारे को मेले में. हे सीट पळय बसीचे. हांगासर आमकां हात भायर काडपाक गावना. ये सीट आगे आ गई कितने लगे हम लोग. हय फाटसून येतले डायरेक्ट हेका पडटले टर्न करून. इधर पकड़ने के लिए अच्छा है. हाँ. सोने के लिए जिसको जो आलसी है उसे सोने के लिए अच्छा है. हाँ ऐसे सर रखो और सो जाओ. कितले वक्तान बस येयली न्हू. हमने शानू को ही ठुकरा दिया था. शानू ही आ गया. शानू बस कितना साल हो गया ना. आप छोटे थे. हाँ मैं जब कितना साल हो गया कम से कम 15 साल. अभी तक वैसा का वैसा ही है. हाँ वही कंडक्टर है. बुड्ढा. कंडक्टर भी वही है. हाँ वही बुड्ढा था ना पहले. हाँ पैसे काढा जी बॅगातले. वाव हे पळय जाल्यार कितें जाता न्हू गो. हाँ दिल गार्डन गार्डन. कुछ होने लगा. हाँ इतनी तेज बस चलाया. सो गायज आमी पळय आतां पावलेली आसा आनी आजून आमकां 2 किलोमिटर हांगाच्यान चलपाक जाय न्हू गो. येता आसतना आमकां अवीन सांगलां व्हरपाक येता म्हणून. पूण आतां सद्या आमकां चलत वचोंक जाय आनीक 2 किलोमिटर. स्ट्रेट रस्तो आहा आनी वयल्यान तुमी पळोवंक शकतात की कितले वत आसा ते. अरे सर मामा थोड़ा कम हो जाओ. सन मामा कम नहीं होगा. ये तो बादल मामा थोड़ा सन को मारो. ही पपायचे झाड पळय गो मनीषा खंय लागला. नारियल के झाड़ की तरह लग रहा है. ए म्हाका एक सांग हे पपाय समज हांगासर पिकली जाल्यार कोणूय काडू येता रोड सायडी वयली. तू भी निकाल सकती है. चलो झाड़ी लेकर चलते हैं घर पे.
खंय नाकात असले गटारान बिटारान कितल्यो पोपायो जाता. हांवें आनी एक पयला मुगो म्हाका अवीन दाखयल्ले थंय फूल गटार आनी गटारान न्हू हे लागले पायन एप्पल कितलो आणा 500-600 पायन एप्पल आसतले गटारान. हम लोग लगाया, मैंने लगाया था एक गटर में, पता नहीं किसी ने चुरा लिया. लगाया हुआ ना चीज कभी लगता है. लागता नाहीये आणि नाका जाल्लेले जाग्यार लायत न्हू जाल्यार जाता. कोणाक खबर आमी पोपायो बी हाडटा बाजारांतल्यान त्यो तश्योच आसल्यो जाल्यार सारखे न्हू कोण पळोवंक वयता. हो सकता है. आणि तुमकां खबर आहा कितले वर्सां पयलीं 5-6 वर्सां पयलीं एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो तो ओली कोथंबीर गटाराच्या उदकान धुताले ते. पानी में धो रहे थे. हा शीक ऐसे ऐसे धो के फिर रख दे रहे थे. हाँ. जैसे. और किसी ने वीडियो निकाल के डाला था. खूप त्यांना इंस्टाग्राम बी नासलो, फेसबुक आणि व्हॉट्सॲपाचेर व्हिडिओ व्हायरल फेसबुक जाताले. में देखा था. हय खंय घेवया हांगा घेव. दूध आहा कशी दी मनीषा. हाँ बहुत भीड़ है, कम है. राय नमो नमः जल सुखमे तत्तोदिक प्रदाय नमो नमः प्रमोदवदे मित्रे गुंडे शिवाय नमो नमः नमः पार्वतीपते हर हर महादेव. एकच मिनिट राहू. सो गाईज आता फायनली आम्ही देवळात श्री पुष्पनंद मुख पंकज निर्गमेन स्तोत्रेण किलबिषहरेण हरप्रियेण कंठस्वेन वणि रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बैक नमः शिवाय नमः शिवाय. विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय. चलिए शिवरात्रेक गर्दी पळय कितली हा पळय ती. शिवरात्रेक येयल्या रे आमी मातराव उजो पडेस पळय गर्दी पळय कितली हा ती. अर्ध्या वर जाले आमी अजून हांगासरच आसा. ओदो ते आहले आतां हांगा पावले. शिवरात्रेक गर्दी पळय कितली हा ती. तरी हेच्याकून चड आसली आतां. बाब्या बाब्या सो आमचो जाल्लेलो आसा माया पडोन देवाचें काम जाल्लेलें आसा आमचें आनी प्रसादूय घेतलो आमी फूल पावर सारको. अरे पळय आतां चल्ले बारीक फोटो बिटो काडून येता नाल्या या मरे रोदुल्या फोटो काडपाक. गाडयो पळय कितल्यो आहात पळय त्यो पार्किंगेन लोकांच्यो. आनी आयज तुमकां खबरूच आसा कितें आसा पळय तें महाशिवरात्री. विश यू ईच एंड एवरीबडी व्हेरी हॅपी शिवरात्री. गॉड ब्लेस यू ऑल. गाईज आमचे आता देवळान बी पाया पडून चाललेले आसा आणि आता आम्ही दोगांय रावल्या अवीन सांगला आमकां व्हरोंक येता म्हणून. आता पळोवया तो केन्ना पावता. तो बेगीन येयल्या पुरो कित्याक की हांगा खूपच वत आसा इसपा भायर. तरी पण आमी हे पळय झाडां पोंदाक सावळेक बसलेली आसा न्हू गो. बरें दिसलें मात पाया पडोंक न्हू गो. हाँ, जब भी हम मंदिर में अंदर गए ना तभी बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था. हाँ और उधर कुछ भी नहीं था, एसी वेसी कुछ भी नहीं था. दर्शन फिर लेके भी अच्छा लगा. ठंडा लगा. ऐसा लगा कि भगवान के पैर के पास बैठे हैं. हाँ नहीं तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग कहीं ठंडे से नदी अप्पा में येयलो 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 यो.
स्टाइल में आने का, स्टाइल में. बस ग. बस. सो गाईस पळय आमगेर हो फॅन यूज जातालो न्हू चडसो. सो आतां पळय आमी उपेंद्र भैयाक आपयला आनी फॅन वयले फॅनाचें काम करता. सो हे कितें जाता जाणा हेतून डायरेक्ट वारें बसता तोंडार सारकें. हे आपले बरें वयर फूल पावर. पळय असलो स्विच न्हू हांवें आमच्या एलिस्टर ब्रोच्या घरा पयलोलो. सो हांव आतां हो इन्स्टॉल करता. हो बरो आहा फ्युचरिस्टीक स्मार्ट स्विच सारको. आनी हांगासर पळय सगळी हालत जाल्लेली आसा. हो फॅन वयर लायता आतां हांगासर. ओके सो हो पळय हो मेवूय येयला कोणाचो आमगेर. हांव पळय व्लॉग पळयतालो आनी हो येवन डायरेक्ट येवन बसलो सायडीक. मेवूय तुजें नांव कितें रे? अंकिता कलंगूटकर. हय तुजें नांव कितें अंकिता? आं आक तूं खरी खरी म्हाका एक गजाल सांग. तूं आयज शिवरात्रेक गेल्ले खंय तें? बस्तोडा. तुका खंय म्हाज्या शोनान पयल्लो. व्हेरी गुड. तुज्या शोना म्हाका डेली पळयता ब्लॉगर. तेका फुड्यान पयलो खंय शोनान. बरें जालें. म्हाज्या शोना म्हाका फोन मारूंक लागलो. अरे ते थंय आहा मरे. हांवें म्हटलें कोण? पॅच पॅच. हांवें म्हटलें आसूं ते थंय आहा जाल्यार तूं म्हटलें कित्याक रावलाय थंय? तूं म्हटलें यो आमी या म्हटलें गाडयेर बसया आनी डेटीक. तूं जाणा न्हू कशें कितें आसता तें. हय काय ना सारकें सांग न्हू. खंयची गाडी घेवन गेल्लो ही? ना ना ही न्हू दुसरी. जाल्यार हेजें काम करतलें आसलें हांव. दुसरी घेवन गेल्लो. दुसरी खंयची? शोनान 4 व्हिलर हाडलेली लॅम्बो भवानी. तूं जाणा न्हू कशी कितें आसता ती. तो रे रामू काकाच्या फुडल्यान खटारो दिसलेलो तो म्हाका कळलें ते. आमकां खटारो कितें. आतां गाडयेन गेलो भोंवपाक बरी कॉफी मारली पापयो घेतल्यो जालें. आनी हो पळय आमी वयरसून देंवता रे बाबा. हो पळय खंय आहा? हो पळय पात्रांव. खंयचो आमी ह्यो? खंय रे पात्रांव. ओय कळ्ळें तुका कितें म्हणटा तें. आनी हांव टीव्हीर पळय कितें पळयता पळय तें मॅजीक शो. मॅजीक शो पळयता मॅजीक शो. गेलो तो रिटर्न. कित्याक व्हडलो दादा गो मगो तूं. सो गाईज आयज जावन आसा शिवरात्री आनी शिवरात्रे कडेन न्हू फूल पावर आमी एन्जॉय केला न्हू. होय म्हाका एक सांग तूं शिवरात्रेक महादेवा कडेन कितें मागलो? हांवें मागलें फूल पावर एक लॅम्बो भवानी मागली. तशें न्हू शिवरात्री कित्याक आसता? आपणाक बरें शोना गावचे आनी जे बी शोना बाबा गेम न्हू ना. ह्या ब्लॉगान म्हाजी कितलीच शोना व्हिडिओ ऐकल्यात न्हू हजारांनी शोना तुम्ही एका व्हिडिओ इनोसंट म्हणटाल्यात पळयात हेजो एक रंग भायर येता. रॉंग 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 म्हणजे रंग हांव केस वाडयता अशें करताना अशी तूं वाडयना जाल्यार कितें कर रे आमकां कित्याक सांगता. आनी शिवरात्रीत म्हणजे न्हू म्हाका एक इन्सिडेंट वायट इन्सिडेंट उगडास येता. हांव आसलो ल्हान आनी म्हाका जे कोणी तर पर्सनली वळखता न्हू हांव पयलीं शिकतालो म्हणजे ल्हान आसतना इन 4th 5th स्टँडर्ड हांव शिकतालो सेंट मायकल हायस्कूल अंजुना. सेंट मायकल हायस्कूल अंजुना. म्हाज्या क्लासीन एक भुरगो आसलो मिलिंद मांद्रेकर म्हणून. ओके आनी तेजो एक भाव आसलो पुंडलीक म्हणून. ओके पुंडलीक. आनी व्हेरी व्हेरी लॉंग बॅक जेन्ना हांव 4th स्टँडर्डान नाका 5थाक कितें आसलो तेन्ना त्या भुरग्याचो न्हू शिवरात्रेक न्हू म्हाज्या फ्रेंडाचो मिलिंदाचो भाव न्हांवपाक गेल्लो शिवरात्रे कडेन. खंयसर शापोरा अंजुना कांयसुवा शापोरा म्हणटा पळय थंय बिचा कडेन न्हांवपाक गेल्लो. आनी ते बॉलांनी न्हू खेळटाले. बॉल भितन गेलो तो बॉल हाडून गेलो आनी ही पास्ट अवे.
आनी आयज पर्यंत केन्नाच मेळोंक ना. सो महाशिवरात्री म्हटल्यार न्हू म्हाका तो दीस सारको उगडास येता की एक सॅड मुमेंट आसलो तो, कित्याक म्हाजो फ्रेंड न्हू मिलिंद हो म्हाजो व्हेरी क्लोज फ्रेंड आसलो एट दॅट टायम, म्हणजे 5th स्टँडर्ड. आनी ती हें म्हाका आजून उगडास आसा. अरे काय शापोरा ना थंय बाबा तो भुरगो अशें जाल्ले शिवरात्रेक. सो ती एक मेमरीज तकलेन उरलेली आसा. जे कोणी म्हाजे भाव भयण व्हिडियोज पळयता, झर आनी ते कितें कितें आसता पळय ते झरी आनी वॉटरफॉल हे हितून न्हू सेफली भोंवा. तशेंच म्हाका एलिस्टर सांगता, आमकां न्हू म्हाका आनी एलिस्टराक गेल्ले भायल्यो भोंवपाचे उडक्यो बिडक्यो मारपाच्यो ते खूब लायक. बट कितें आहा, सेफ्टी कम्स फर्स्ट. तो म्हाका सदीच सांगता सेफ रावपाची, सेफ खंयची जागा आहा न्हू त्या जाग्यार ऑलवेज विजीट कर. सेफ ना तुका अशें दिसता बाबा ती रिस्क कशी आहा, सो त्या जाग्यार केन्नाच वयपाचो ना. हो सांगता पळय तें सारकें गो सारकें. आनी आयज हांवें दाढी सेट केल्या म्हाजी. शनान म्हाका सांगलेलें माझ्या मातशें हातीक खाज येता. हांव मातशें आतां रोकडो वचोन येता, डेपॉझिट करून येता हांव. मूस भोंवता पळय हांगा. अय नाका रव्या फाटसून पडटले आसले. नाका रव्या नाका हांवे. अशेंच वाज हाडूंक जाय. तुमी तुमच्या गर्लफ्रेंडांक जावं तुमी तुमच्या बॉयफ्रेंडांक कोण आपणाच्या बॉयफ्रेंडाक आनी गर्लफ्रेंडांक असोच सतायता तो कॉमेंट सेक्शनात म्हाका कॉमेंट करून सांगा. आनी बायलेक मेसेजी हय बायलेक पासून जावं घोवाक पासून कोण असो वाज हाडटा न्हू मेसेज करा म्हाका इंस्टाग्रामाचेर नाल्यार व्हिडिओचेर कॉमेंट सेक्शनात कॉमेंट करून सांगा. हय कितें तुमकां इजी पडटा पळय तें कॉमेंट करून सांगा म्हाका काय कितें पळय तें न्हू गो. हय आनी हांव मेळटा तुमकां व्हिडिओन फूल पावर सारकी. आतां सद्या वयता हांव न्हिदपाक आनी व्हिडिओ अपलोडिंगेक घातलेली आसा. पळयात कशें कितें तें आतां कितें म्हणटा. हय पयात कशें कितें तें पयात. चला बाय बाय. गुड नायट. गुड नायट. नाका रव्या.